दुसऱ्या दिसाचो विशय गोराबो आप त्यागाचें फळ. आमच्या गोराब्यांत आयज काल असली एक संवय भितर सरल्या. भुरगीं मागतात तें दिवप. आमच्या भुरग्यांक कांयच उणें करप ना. आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत मनांत आमी घालुया इल्लोसो आप त्याग, इल्लेशे पिराजीत, इल्लेशे कोस्ट, आनी हेंच ह्या कोस्तांतल्यान आप त्यागांतल्यान आमचो हुस्को अदीक करून गरिबां सोबें आनी अदीक करून गरजेमतां सोबें असल्या वांटेवरान आमच्या भुरग्यांक आमी वाडोवंक आयज आमी नियाळ करुया. फॅमिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता मिनिनो आनी पर्सेदेसा वास्को टावन. फॅमिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता झेवियर लुईस वार्का टावन. तीन वासूंक आनी फॅमिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता वेनेस्ला फेर्नांडीस आनी एल्ड्रीन पेरांव मारगांव टावन. यादनिकाक येवकार दिवंक सगळीं आमी उबीं रावया. I still am so like tolo. Ta cha cheu na kêu cha ba to. Kone amka malo lo. Aplia borgia sorga velo. Moka ba poi wanta udo. Aplia borgia sorga velo. Moka ba poi wanta undo. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी Amen. बागेवन पावलूच्याच उतरांनी तुमकां येवकार दिता. आमच्या सुमया जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाचो विशय गोराबो आपत्यागाचें फळ. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोऱ्याब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुणो. आयज खेरीत भाशेन आमच्या गोराब्यांनी आपत्यागासून थोडो सॅक्रिफीस करून आपल्या भुरग्यांच्या मनान घालूं म्हूण मागुया. भणी भावनो, असलें जिवीत आमचें जावंक ना देखून खालतेपण ह्या वेळार देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागुया. कोणती बरीत काळजान हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत मार्टीन धर्माध्यक्षाच्या जिवितांत तशेंच मरणांत तुका मोहिमा मेळ्ळी. तुजे कृपेची विस्मितां आमच्याय काळजांनी करून दाखय आनी जावं जिवितांत जावं मरणान तुज्या मोगाच्या एकवटांतली वेगळीं सरूंक आमकां कधीच निर्मू नाका. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, मॅसिडोनियाच्या पवित्र सभाक देवान कृपा दिल्या तेची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कश्टान दोगदांनी ताची परिक्षा जातोच ताचो भरपूर संतोष आनी भोव व्हडा दुर्बळकायेन भरून ओत्ता तसल्या उदारपणाची बांदारां जावंक पावली. कित्याक आपले कुवेती परमणे आनी कुवेती भायर पुऱ्यान आपकुशीन हेरां पवित्र केल्ल्या भक्तांक मोजो दिवचे बाग आपणाक दी म्हूण त्यो सभा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. ते भायर तांणी आपलें जिवीत सोम्यांक समर्पिलें आनी देवा काळ आमकांय समर्पून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्यांक आमी रावोन नासल्या. हे पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मदें सुरू केल्लें तशेंच तें तोडीक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थला. जशीं तुमी सगळ्यां पयलीं मुणगे भावाठान उलोवपाच्या हुशारकायेन जाणवायेन सगळ्या जोतनायेन आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगान तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना, पूण हेरांच्या उदारपणान तुमकां दाखोवन तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावंक सोदता. आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखता. ताच्या दुर्बळकाये वरवीं तुमी ग्रेस जावचे खातीर तो ग्रेस जावन तुमचे पासो दुर्बळ जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जिवो आसोसोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळ्या म्हज्या जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जसो आस्कारी जकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दोर्या आनी दोर्यांत आसा तें सगळें. स्वभाव. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतेल्यां खातीर तो नीट करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता.
कोयड्यांच्यो सांकळी सर्वेस्पोर तोडून उडयता. सोबाक ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडटा. पागोवल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पोर परक्यांक राखता. अनाथां, भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. सोबाक शुभवर्तमानांक सगळीं आमी उबी रावया. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फॉर्मायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. एक आवय म्हजेशी आयिल्ली आनी म्हणूंक लागली, फादर नाक काशेर कोत्ता भुरगो, मात पूण सुसेग दिना, ओगोत मेवना. हांवें म्हणलें कितलीं बिजी आसतात आपल्या भुरग्यांक घेवन की अजाप दिसता कशें आदीं कोत्तालें तें. घरांत कितलीं भुरगीं, 10, 11, 12 भुरगीं. काम कितें, आवय बापूय दोगांय शेतान, भुरगीं खंय घरान. बाराबर खेवतालीं, बाराबर एकामेकाक जेवयतालीं, बरयतालीं, जालें. आनी असलो प्रस्न जो आयज आवय बापायक जाता, एक भुरगें ओगोत मेवना, दोग भुरगीं टायम मेवना, ते आदल्या आवय बापायनी केन्नाच म्हणोंक ना. आयचो विशय जावन आसा गोराबो आपत्यागी जिविताचें फळ. गोरेब्यान जेन्ना त्याग आहा, सॅक्रिफायस आहा, तेन्ना गोरेब्याचें जिवीत वाडटा, फुलता. देखून आमी पाद्री सदांच सांगता, एक दोगां भुरग्यांक घेवन खुशाल जायनाका, एका तेगां भुरग्यांक तरी जल्मा काड. कित्याक हें? जेन्ना एक भुरगो आहा तो स्वार्थी जाता, सेल्फीश. आख्खो संवसार ताचो. कितेंय दिल्यार शेअर करिना, वांटिना. चॉकलेट दी, ही म्हजी, बावलें दी, हें म्हजें, दुसऱ्याक दिना. आनी आदीं जेन्ना आमचे घोराबे व्हडले आहले, आमी 5 जाल्लीं, सोंपेपणी एकामेकाक वांट्टालीं. वस्तू चड नासल्यो तेन्ना कॅडबरी बी नासल्यो, फकत गोड्डे येताले, गोड्डे लिंब्याचीं पिपिरमिटां येतालीं. ती कोणें हाडलीं, दिलीं. लिंब्याचीं पिपिरमिटां वांट्टाले, गोड्डे वांट्टालीं. केन्नाच एकलो हायनासलो. कित्याक गोरब्यान हें त्यागी जिवीत आहलें. भयणीनो आनी भावनो, आमी चतराय धरूंक फावो. आयज 1 वा 2 भुरगीं आहल्यार पुरयान
सगळें ताका दिना जावन सगळें दिलें चिंत पिड्ड्यार गरोवो इलोसी त्याग शिकयलो सॅक्रिफीस केलो फायद्याचो हांव गोराब्यान व्हडलो पूत 4 पूत आमी जें हांवें कॉल्सांव आनी कोमीस घाल्लें पयले कोमन्यांक मोचे घाल्ले ते 4 भुरग्यांनी उजार केले घोडना म्हणुया पाय बरें काम करतालो माय उदीक बरें काम करी पूण तें त्यागी जिवीत आहलें आहा म्हूण म्हणप ना कोमन्यांचें कालसांव कोमीस बरें उत्ता कांय जायना सुगांनी घाले मोचे घाले आनी आज आमी जाणां 1-2 भुरगीं आहल्यार व्हडल्यान घाल्लें दुसरें गायना दुसऱ्यान घाल्लें आनी कोणाक दिना भायर मारतात हे भाशेन भणीन आनी भावनो पादाग्नेलाचे नोवेनाक आमी आसा पागत आग्नेल आपले गोराब्यान त्यागी जिवीत कितें तें शिकलो आवय बापायन ताका शिकयलें देवाचो मोग पेल्याचो मोग शिकयलो आनी देखून तो सदांच त्यागी जिवीत जियेलो कोणूय गरजेक सांपडलो आयलो धांवतालो दिवपाक कोणाकूय पयशांची गरज आहली पावतालो कोणूय चेडवाक काजर जावपाक आदार जाय आसलो दितालो हें त्यागी जिवीत तो आपले गोराब्यांचो शिकलो आनी हाचे वाचपांनी आमी आयकलां पयले वाचपान भाग्योंत पावलो कोरिंतकारांक बरोवन मासिदोनचे लोकांक वयर काडटा मासिदोनींतलो लोक गरीब आसलो पूण उदार पावलूक सांगता कितें गरज आसा सांग आमकां जेची बरी खबर परगुटूंक तुका गरज आसा आमकां कळय आनी भाग्योंत पावलो पयले वाचपान ताची तोखणाय कोत्ता ताका वाकणटा तुमी दुडवांनी पयशांनी गिरेस्त न्हय पूण तुमची काळजां उदार व्हडलीं आनी तो म्हणटा तुमी आमचे सुमया जेजू क्रिस्ता भाशेन जो देवाचो पूत आहलो पूण ल्हान जालो खालतो जालो गोरवां गोट्यान जल्मलो आनी खुर्सार मोरो पर्यान खालतो जालो शुभ वर्तमान जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात मोगान तुमचें जिवीत सारात आनी जेन्ना तुमी मोग करतले एकामेकाचो तेन्ना गमतलें की खरेंच तुमी म्हजी गोवाय म्हण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भणीन आनी भावनो जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता गोराबो त्यागी जिविताचेर बांदलेलो कितें आमी थाराव घेवया आमच्या जिवितान पयलें कसलीच वस्त पिड्ड्यार करिना जावन जेवणाची वस्तू खावपाच्यो वस्तू पिड्ड्यार करिना जावन आनी पिड्ड्यार करिनासतना सुबेज आहा दुसऱ्याक पाव हेरांक दी आनी आमी आतां पॅन्डेमिकाच्या काळांत जियेता जायतो गरजेवंत लोक आहा दुसरें आमचे भुरग्यांक मागता तितलेंय दिनाका आनी मागता तितलें ल्हान आसतना दिल्यार पिड्ड्यार म्हूण समज सॅक्रिफायस कितें तें शिकय त्यागी जिवीत कितें तें बाय बाबा इल्लें सांबाळ गरजेवंतांक दी भिकाऱ्यांक दी हे भाशेन ताका शिकय आनी म्हज्या मोगाच्या भणीन आनी भावनो जेन्ना आमी सगलीं आयज काल एका मटेरियलिस्टीक संवसारान जियेता मटेरियलिस्टीक संवसार म्हणजे सगलें जाय नाका तें मेवता जाय तें आतां हे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तुका जाय नाका तें मेळटा सगळेंच घेनाका गरज तेंच घे आनी गरज तेंच घेवन तूं त्यागी जिवितान वाडटलो जें जेजून केलें जें पादाग्नेलान आपल्या जिवितान करून दाखयलें तीच वाट आमी धरुया आमेन उबी रावया आनी ह्या वेळार खालतीपणी आमची मागणी आवंड्या आनी गरजो बापा मुखार घालुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूट कर दयाल
आमच्या फ्रांसीस पाप साहेबाक आनी सगळ्या पाद्रींक तशेंच धार्मिकांक बरी भलायकी फावो करूंक तांकां दिल्लो वावर तांणी शांती पावोवंक वावरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकांच्यो गरजो समजून घेवन अदीक करून जांच्यो फामिली दुर्बळकायेन जियेतात आनी कनिश्टायेन आसात तांकां आदार दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळ्या फामिली पासत जीं अवघडायेन आनी अडचण्यांनी जियेतात, वावर कोतल्या जाग्यांचेर फावो तो आदार मेळना, दुडवांच्योय अडचण्यो उप्रासतात, तांकां गरज तो आदार मेळूंक आनी एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक तांकां सगळो तेंको मेळूंक देवा लागीं मागुया. सगळ्या मिशनरां पासत तीं आयज पयस देवाचें रास विस्तारूंक वावुरल्यात, पाद्रींक, धार्मिकांक, कॅटेकिस्तांक आनी सगळीं लौकिकांक मिशनरांक सोम्या जेजून आपल्या मोगान आनी आलाशिऱ्यान सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. आमकां हांगासर एकठांय जाल्ल्यांक मानेवंत आग्नेलाचे विनवणेन बरी भलायकी आनी एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक आनी आमकांच विसरून गरजे वतांक आदार दिवंक आमी आयतीं जावंक देवा लागीं मागुया. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारीक आख्खे पयस सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचार बागेलीपण आनी आमचो भावाट परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध येसिवेज जावन बापा लागीं मागुया. मोगाड बापा, तूंच आमचें शेरोणाचें बोड, कालतिकायेन आमी तुजे मुखार आमची मागणी घाल्यान ती तूं दोन आयकून घे. आनी आमी मागलां तें, आमी मागूंक ना तें, आनी आमी मागूंक नोकडो तें पर्यान तुजी खुशी जाल्यार आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Bine amche beto hokata amchi kaza ta dugavda amchi mauna dungor beda svikar korno pratot mata goa unto altrar hata dakan soros somor beda amche suddu sol beto hida manam kebon wainot korda so undo modo dolo Jesus chikur dosa dolo amka portu to mer dolo Jesus amche karsa dolo. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेमके पवित्र सभेच्या दवा सगळीच मोल मानून घेऊ. भोव कोणवाड्या बापा, आमच्या देणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ज्या भावर्थाक बागेवंत जोजफात जायतो वावुरलो त्याच भावर्थान आमकां थीर कर. अशें आमचें काळीज जेजूक आमी गोवाय दिवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारून या आमची सर्वस्व येताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या वयर अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मार्टीन तुजे रोग साक्षान जेजूचे पावलांनी चलून आनी आपले रोगोत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड कोत्ताय आनी अशें ताचे अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोड सपूर्णायेन परसोडायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर खंयची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपूर गोटून या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवण्याची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ते सगल्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजळीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंखवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवन झुजे बायगिवन धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक Amen. गोराबो आप त्यागाचें फळ आमचे गोराबेनी त्याग आसूंक सॅक्रिफीस आसूंक एकामेकाचें चिंतप आसूंक हुस्को आसूंक मागून सुम्याचें प्रार्थन बारबोर म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कानांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना मी जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देशकाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक Amen. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं तुमची सवय आसूं माये मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयन्याव घेवंक सोदतात तांचे लागीं मागता आमी उबीच रावची जुंय आसा थंय सुरूच रावची कित्याक आमचे ब्रदर्स ओ पाद्री ओ सिस्टऱ्यो तुमचे थंय येतली आनी तुमकां तुमच्या जाग्यार कोमयन्याव दितली म्हणटच कोमयन्याव घेवंक सोदतल्यांनी मातशें उबें रावची आनी कोमयन्याव घेतल्या उपरांत बसची
प्रार्थुयात. प्रितीच्या बापा, एकवटाचे जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलोय. जशें भाग्यवंत मार्टिनान आपले जिणेंत सदांच तुजी खुशी मोगान मानून घेतली, तशें आमी सर्व वस्तूंनी सगळे काळजान तुजे खुशयेक खालती रावंक आमकां कृपा दी. हे भाशेन आमी तुजी खरीं भुरगीं म्हूण आमकां संतोश आनी अभिमान भोगूं दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बसूया. मोगाड इश्टानो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. ह्या पिलारच्या दोंगरार पाद रागनेला वरवीं जायती पवित्राई शिंपळटा. जायतें बरेपण, जायतो आशिर्वाद, जायती पेकोवणी जायत्या जाणांक मेळटा. नाकाच लागून मोगाचे इश्टानो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. बरोबर आमचो फादर मानुएल गोम्स आमच्या गोंयच्या दोरम प्रांतांत जायते वावर केलो. बिशप हावजान जायतो वावर केलो आनी आतां मांदूरचो पादविगार आसा. ताची मधुर उतरांतल्यान, ताच्या जिविताच्या अणभवांतल्यान ताणें बरो संदेश आमकां दिल्लो आसा. तर फादर, तूं आमचे मदीं आयलो आनी पवित्र मिसाची भेट भेटयली आनी आमकांय आमच्याय भुरग्यापणाचो उगडास हाडलो देखून काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुज्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालतो म्हणून आमी मागता. इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. तुका पेकोवणी जाय, तुका आशिर्वाद जाय, तुका गोठाई जाय, तुजो भावार्थ. कित्याक भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. आयज इस्तेल्यू मेंडीस युकेतान सांगूंक लायता, आमकां 100 वर्सां देखून भुरगें नासलें. आमी भावार्थान मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागोत रावलीं. देवान आमच्या भावार्थान केल्ले मागणे आयकले आनी आमकां एक सोबीत बाय फावो जालें. आतां हांव देवाक दिनो वाचतां आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं दुसऱ्याय गोराब्यांनी जांकां भुरगें ना तांचे पासत मागता. गेल्या नोवेनांत हांवें अशेंच मागलोलें एक गोराब्या खातीर. आतां ती गोरवेस जाल्या. बेगीनूच पवित्र सभेन मानिवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो करचो म्हूण आमची मागणी. हो इश्टानो, भावार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता. आयज आमच्योय गरजो, आमचे आवडी, आमचे प्रश्न, आमची दुयेंसां आमी घेवन आयिल्लीं आसात. हो आशिर्वाद आमकां मेळटलो जाल्यार आमचो भावार्थ जागोवया. आनी आमचो भावार्थ जागोय जाणा आयज घडी आमकां टीव्हीचेर वा युट्यूबाचेर जायते जाणां पळयतात. इश्टनो, तुमचोय भावार्थ जागोयात. तुमकांय पेकोवणी मेळटली, तुमकांय आशिर्वाद मेळटलो, तुमकांय भुरग्यांची देणी मेळटली, तुमकांय नोकरी मेळटल्यो आनी साबार देण्यांनी आमकां बोदतली. तर इश्टनो, आमी सगळीं उबी रावया आनी ह्याच भावार्थान आमची मागणी फादर आग्नेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालून ह्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाळान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोतबरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान माग.
एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता हांव मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे अगणीत काकुतीच्या इश्टानो पिडीवंताच्या मागण्यांत हे वेळार आमी भाग घेवया आमकां पिकोवणी मागुया कुडीची ओतम्यांची मानसीक पिकोवणी आमकां मागुया आनी ह्या मागण्यांत भाग घेवया सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची गोठाय ओतम्यांचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकीची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. आमचे गोराब्यांनी त्यागी जिवीत जिवंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. Rosnara sorga संसाराच्या करतोया बापा मंगाच्या आशेता लाल्यान तुझे पोरसा altarach man padrak nela